दिसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। 28 फेब्रुवारी 2020 म्हळ्यार कला अकादमी लोकां खातीर उक्ती जातली। अजून मॅटर हायकोर्टांत आसा। जो मेरेन हायकोर्ट निर्णय घेना तो मेरेन आमी कांय निर्णय घेवपाक शकना। कला अकादमी सद्याक मुखेल सभाघर आसा तोच वापरपाक दितले, कारण इफी वेळार थंय थोडीशी दुरुस्ती केल्ली म्हण मंत्री गावडेन स्पश्ट केला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। कला अकादमीची लेटेस्ट स्टेटस आम्ही अशा तरेचे एक निर्णय घेतिल्लो आसा की 28 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत कला अकादमी विल बी ओपन फॉर द पब्लिक आणि वेरियस इन्स्टिट्यूशन्स जे आपले कला प्रेझेंटेशन करता फॉर द कमर्शियलायझेशन। कारण एक असा की द मॅटर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हायकोर्टान आसा आणि जोपर्यंत हायकोर्ट डिसिजन घेना तोपर्यंत आम्ही ताजेर कांयच हें करपाक शकना। बट कला अकादमी मेन जो ऑडिटोरियम आसा तोच आम्ही वापरपाक खातीर, कारण तातून आम्ही थोडेशे इफ्फीच्या वेळाचेर थोडेशे रिनोव्हेशन केल्ले आसात, थोडेशे आम्ही स्ट्रेंथन केल्ले आसा आणि बाकीचे सगळो ब्लॅक बॉक्स ना, आर्ट अँड गॅलरी ना, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आम्ही कांय दिवपाना। 28 तारीख पर्यंत आम्ही हे डिसिजन घेतिल्ले आसात। मेन टायम कोर्टाचो जेन्ना आमचो जर डिसिजन जर जालो कितें करपाक जाता कितें ना करपाक जाता त्या प्रमाणे अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू एक्ट आणि त्या प्रमाणे आम्ही डिसिजन घेतले अशें आम्ही सध्या ठरलेलें आसा। कारण आम्ही सुरू करपाचेच कारण कला अकादमी सगळे तियात्रीची मागणी आशिल्ली, आमचे खुबशे कार्यक्रम वेगळे वेगळे आमकां जाग्यांनी आमकां शिफ्ट करचे पडटाले आणि तरी आसतना आमची ते थोडीशी आमी इफ्फीच्या वेळाचेर ह्यो सगळे मातशे स्ट्रेंथन केल्ले म्हणून आमी हो निर्णय आज घेतिल्लो आसा। अप टू फेब 2020 म्हणजे आनी 2 महिने अशें आमी एक ओपन करपाक, बाकीचे सगळे काही गोष्टी आसा ते मागीर जातले एज पर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट और द डेट्स विच विल बी गिवन बाय द हाय कोर्ट्स। सल्लो वी हॅव ऑलरेडी टेकन द एडवायस न्ही, सल्लो घेवन आमकां ऑलरेडी कितें करपाक सांगलां तें आमकां ऑलरेडी दिल्लें आसा। पूण काही लोकांनी ते मातशें कोर्टान परत व्हेलें, थंय इंटरव्हेन्शन केलें म्हणून कोर्टान अजून पर्यंत आमकां जजमेंट कांय दिलें ना। बाबा जो सल्लो दिलो कशें न्ही, सल्लोय दिलो म्हणून जायना, ताजी फायनान्शियल ताजी गॅरंटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अस। गॅरंटीज हांव म्हज्या हेजे स्टेटमेंटाचेर हांव फर्म आसा की जो पर्यंत गॅरंटी खंयच्याय फर्म बाबा हें केल्या नंतर हें जावपाक जायना, इट विल सस्टेन फॉर अनदर एटलीस्ट मिनिमम 10 years, जाल्यार त्यो काही गोष्टी आमी करपाक शकता, नाल्यार काही गोष्टी नवो चेंजीस आमकां कितें तरी करचे पडटले।